मांद्रे मुर्जी ह्या दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणान गार्बेज कचरा साठयल्लो आसा आनी हाचेर पर्यटन खाते कित्याक लक्ष दिना। काही वाठारात पर्यटन खात्या अंतर्गत जी टेंडरां दितात तातूंतल्यान काही कामगारांची नियुक्ती जाता आणि काही कामगार कचरो गोळा करपाचे काम सुरू करतात। काही वाठार स्वच्छ करतात, पण काही वाठारांत व्हडा प्रमाणात गार्बेज कचरो साठयल्लो दिसून येता। मांद्रे जुनसवाडा हांगासर पळयले जाल्यार कितलो कचरो साठयल्लो आहा ते दिसून येतात। गावडेवाडा मागीर विठ्ठलदास तेम किनारी हांगासरय व्हड्या प्रमाणात गार्बेज साठवले दिसून येता। सरकार आणि पर्यटन खाते जायत्या वेळार विदेशात दौऱ्यार जातात आणि पर्यटक आमच्या देशान आमच्या राज्यान येवचे हाच्या खातीर जायते ॲडव्हर्टाइजमेंट करतात, जनजागृती करतात आणि पर्यटक येतात। पण ज्या पर्यटकांक ज्या मूलभूत गरजा असतात त्या गरजांकडे मात सरकार कित्याक लक्ष दिना। चेंजिंग रूम, पार्किंग रूम, टॉयलेट आणि पर्यटकांक जी सुरक्षा आवश्यक असतात ती सुरक्षा हे केन्ना केन्ना मेळना। त्या खातीर जायत्या वेळार चोरयो जातात, हाणामारी जातात, मारामारी जातात आणि काही जे सामान असता पर्यटकांचे अमूल्य वस्तू चोरयेकूय वयतात ताचो केन्ना तपास लागना। सरकारान ह्या सगळ्या नजरेर एकदा लक्ष घालून जे घडणुका घडटा, वाईट जे गैरवर्तन जातात आणि पर्यटक जे आमच्या गोंयांत येतात आणि पर्यटक आयल्यामुळे ज्या पद्धतीन सरकाराक महसूल मेळतात त्याच भशेन जे स्थानिक व्यावसायिक असतात तांकांय महसूल प्राप्त जातात, धंदो मेळता। लहान व्हड जी दुकानां असतात, गाड्या असतात, फिरते विक्रेते आसूं किंवा आणि खंयच्याय प्रकारची दुकानां आसूं ह्या सगळ्यांक ह्या पर्यटकांकडल्यान कितें ना कितें तरी लाभ जाता आणि पर्यटक येता। पण ज्या वेळार दर्यादेगेर फिरांक वयतात पर्यटक तेन्ना तांकां सगळे वाटेन कचरो दिसून येता। मांद्रे जुनसवाड्या हांगा जर आमी नजर मारली तर व्हडा प्रमाणात हो कचरो साठवल्लो आसा। मुर्जेय तशीच स्थिती आसा। सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन हो कचरो बेगोबेग उबारचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।